Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि मयेचे आमदार प्रेमन शेठ यांच्यानी आज लयराई जात्रेच्या निमित्तानं देवीची भेट घेतली आणि त्याच्या उपरांत त्यांच्यानी जो लयराई देवस्थानच्या फाटल्यान जो नवो रस्तो केला प्रेमन शेठ यांच्यानी आपल्या प्रॉमिसाप्रमाणे तो रस्तो लयराई जात्रेच्या आदल्या दिसा करून दाखयला आणि तो लोकार्पण केला. नाना प्रकारची कितें संकट आसा ती दूर करतात किंवा सगळ्यांचे आणि जागतिक सरकारी शिरगांव गावातलो इंटरनल रस्तो म्हणजे आज इनॉग्रेशन करपा खातीर आमचे मयेचे आमदार प्रेमन शेठ हांच्या बरोबर शिरगांव गावात जायल्लो रस्त्याचे इनॉग्रेशन ऑलरेडी आमी केल्लें आसा. देवी लयराईची आज जात्रा गोंयभरांतल्यान प्रसिद्ध जात्रोत्सव होमकुंडाची जात्रा देवी शिरगांवच्या लयराईची जात्रा ही प्रसिद्ध आसा. देवी लयराईच्या जात्रेच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. 2 वर्सांच्या कोविडांतल्या महामारीच्या उपरांत पयलेच फावटी खूब व्हडा उत्साहात शिरगांवची जात्रा सेलेब्रेट जाता. गोंयभरांतले देवी लयराईंचे भक्तगण हे खूब मोठ्या प्रमाणात ताजे कडेन येवपाचे. सगळ्या लोकांनी देवस्थान समितीक सहकार्य करचें जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी न जाता दिसभरांतले ही जात्रा आनी ताज्या उपरांत तांचो जावपी कौलोत्सव हो फुडले 5-6 दीस जो आसा हो मोठ्या उत्साहात साजरो जातलो. परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आयच्या देवी लयराई जात्रेच्यो खूब सर्व गवंदियांची स्वामिनी देवी लयराई तशेंच समस्त लाखो भक्तगणांची यामिनी
देवी लयराईच्या आयज जत्रोत्सवाचो आयज हो सण आसा आनी ह्या जत्रोत्सवाच्या निमतान सर्व गोमंतक्यांक आमच्यो लाख लाख शुभेच्छा दिता। आयच्या ह्या क्षणी ह्या कडेन मागता, देवी लयराई कडेन मागता, सगळ्या गोमंतकीय जनतेक सुखी समाधानी आनी निरोगी दवरचे अशें आयज ह्यो शुभकामना। आयज ह्या दिसा गेली 2 वर्सां कोविड महामारीमुळे ही जात्रा मोठ्या उत्साहान जाली ना, पण आयज देवीच्या आशिर्वादान समस्त गोंयकारांक आयज ही भावना आपली प्रकट करपाक आयज हो क्षण येयल्लो आसा आनी सगळ्या जनतेचो उत्साह आयज द्विगुणीत जाल्लो आसा। आयच्या ह्या दिसा भावनेन जे लोक भक्तगण हांगासर येता तांकां एक विनंती करता, सगळ्यांनी आपली काळजी घेवन व्यवस्थीत रित्या देवीचें दर्शन घेवचें आनी आपल्या मनानसून ज्यो भावना आहा त्यो भावना व्यक्त करच्यो। चेंगरा चेंगरी जावची न्हू ह्या खातीर कायदा वेवस्था सगळी व्यवस्थीत केल्ली आसा। सगळ्यांनी जनतेक आव्हान करता ज्यो सरकारी यंत्रणा आहा तांकां सुद्दां हे मदत करच्यो। पुन्हा एकदां सगळ्यांक ह्या जत्रोत्सवाच्यो आनी कौलोत्सवाच्यो सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा देवा। ह्या क्षणी ह्या शुभ क्षणी देवीच्या परिसरांतलो फाटलो भाग जो आसलो तो रस्तो आमी काही दिसां पयलीं स्टार्ट केल्लो, 10 दिसां पयलीं, आनी आमी जनतेक आश्वासन दिल्लें की हो रस्तो जत्रोत्सवाच्या पयलीं आमी उद्घाटन करतले, जे शुभारंभ जातलो आनी आयज तुका माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हस्ते ह्या रस्त्याचें लोकार्पण जाल्लें आसा। कित्येक वर्सां पयलींचो हो लोकांची मागणी आसली, देवस्थानाची मागणी आसली आनी तो रस्तो 10 दिसाच्या अवघ्या 10 दिसाच्या कालावधीन आमी पूर्ण करून दिल्लो आसा। म्हणून सरकाराचे हांव सगळ्यांत चड आभार मानता। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे PWD खात्याचे मंत्री निलेश काब्राल तशेंच ह्या खात्याचे सगळे अधिकारी यांच्यांनी ताबडतोब हे एक्शन घेवन हो रस्तो कंप्लीट केल्या बद्दल सगळ्यांचे आभार मानता।